प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शुभ वर्तमान जावन आसा जुवाची तिसरी चीट 13 ते 17 पर्यंत. आनी आयज आमी आमचो नियाळ 16वी आनी 17वी ओळीर आमी करुया. आयज जेजू कितें म्हणटा? खरेंच ताचेर भावार थेवता त्या दर एक मनशाचो नाश जायना जांक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो, कित्याक संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. आनी कोणाक ताका? जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या दोन वळीचेर नियाळ कोत्ता तेन्ना आमकां कितें कळटा? देव आमचो इतलो मोग करता. देव आमचो इतलो मोग करता की तो मनीस जाता. आनी मनीस जाता आनी ज्या लोकांक ताणें विंचून काडले क्रिस्ता वरवीं, तांकां सोडवण दिवपाक तो ह्या संवसारान आयलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ताजेर भावार दवरता, कित्याक आदावान तें पातक केलें. आदावान जें देवान सांगलें ताका तें फळ खावं नाका म्हणून, ताणें त्या दोंसराच्या ताळणे वरवीं तें फळ खालें. आनी जेन्ना तें फळ खालें, आतां तो संबंद जो आसलो देवाशी मनशाचो तो तुटलो. आनी आतां सगलो लोक आदां उपरांत इफेर्नान वचपाचो आतां तयार जालो. म्हणजे देवान तांकां इफेर्नान धाडपाक हें केन्नाच करूंक ना. देवान फकत सैतानाक इफेर्न केल्लें. पूण जेन्ना आदावान पातक केलें, ताणें तें फळ खालें. आदावान थान सगलो लोक जो जल्मता जेजू नासतना तो इफेर्नान वता. कित्याक? तें पातक आमकां फावो जाता. पूण जेन्ना आमी आमचो भावार जेजूचेर दवरता, जें जेजून खुर्सार केलां आमचे पासून, ताणें आपलें रोगत वारोयलां, जेन्ना त्या रोगता वरवीं तें रोगत आमकां सगळें नितळ करता आनी आमी तें भावार दवरता. आमी पळोवंक ना जेजूक मरतना. 2000 वर्सां पयलीं आमी जल्मूंक नासलीं, पूण आमी जाणो देवाच्या उतरा वरवीं की जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी आमच्या पातका पासत मेलो. ताणें आमकां स्वर्ग उक्तो केलो. पूण आमी तें आतां स्वर्ग उक्तो आमकां जाय जाल्यार, आमकां स्वर्गार वचोंक जाय जाल्यार आमी भावार धरूंक जाय जेजूचें. देखून आयचें उतर कितें म्हणटा? खरेंच ताजेर भावार थेवता त्या दर एक मनशाचो नाश जायना जांक. भावार थेवता त्या दर एक मनशाचो नाश जायना जांक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर. सासणीक जिवीत म्हणजे कितें भाव भयणीनो? सासणीक जिवीत जावन आसा फकत आमी मेल्या उपरांत न्हय. सासणीक जिवीत आमी ह्या संवसारांत जिवंक पावता केन्ना? जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता, जेन्ना देवाचें उतर आमी पाळटा. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सजमता की जेजून आमकां स्वर्ग उक्तें केलें, फकत आमी मरतकूच आमी स्वर्गार वयची ना. आमकां स्वर्ग आनी इफेर्न ह्या संवसारान मेवतलें. कित्याक आमी जेन्ना जेजूची ताच्या उतराचेर भावार दवरता तेन्ना सगलें देवाच्या राजाचें आमकां फावो जाता. पूण आमी देवाचें उतर नको. आमी मागणें कोत्ता, हें कोत्ता, तें कोत्ता, पूण आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर ना. आमी जेन्ना म्हणटा आमी जेजूचो मोग कोत्ता म्हणजे कितें? आमी ताजें उतर पाळटा. तें जें उतर जेजून उलयलां आनी तें बायबलाचेर बरयलां तें उतर आमी पाळटा. कोण आमकां थापट दीत जाल्यार आमी तांकां थापट पत्तून दिना. आमी दुसरी सायड दाखयता. जेजू म्हणटा बोगशी. जेन्ना आमी बोगशिता तेन्ना खरेंच आमी देवाच्या राजांतलीं भुरगीं म्हूण जेजूक दाखयता. आनी भाव भयणीनो, फुडल्या 17वी ओळीन कितें म्हणटा? कित्याक संवसाराचेर खास्तीक फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान ताका संवसारान धाडलो. आनी भाव भयणीनो, आमकां तारण जावचे खातीर
आमची सरवण मेळोवच्या खातीर आमकां तो स्वर्ग आमकां फावो जावच्या खातीर जेजू ह्या संवसारान आयलो. आयज जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, आमी फकत एकेच आमची ह्या ओडीर आमची चोत्राय दवरया. कितें म्हणटा, खरेंच देवान आमचो इतलो मोग केलो. खरेंच देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. 17वी ओड म्हणटा, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. आनी भाव भयणीनो, तुजो आनी म्हजो देव मोग कोत्ता. ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडला. ताणें आपलें रोगत वायरयलां. आमी ताजें उतर पाडुया आमच्या जिवितान. जें जेजू म्हणटा, जें बायबलान बरयलां, ताजेर आमची चोत्राय दवरुया. जेजूचेर चोत्राय दवरुया आनी तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाडुया. आनी खरेंच हें जें जेजून म्हणलां शासनीक जिवीत ह्या संवसारान आमी भोगूंक आमी हें आयज मागणें आमचें जावनी. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडयता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलों. हांव तुमकां पोत्तून एक आमंत्रण दितां की तुमी देवाच्या उतरान रिगून रावात. सदां तें देवाचें उतर वाचात. ताचें नियाळ करून तें देवाचें उतर पाळून ही आमचें मागणी जावनी आयज आनी सदां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत. तुमकां पोत्तून उलोवपाक हांव फाल्यां हाजीर जावनच तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.